नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। सेक्युरिटीचे सांजे पणजे सभेत आंदोलनाचे निर्णय। सोसायटीचे कर्मचाऱ्यांक मनीसबळ महामंडळाचे नेम सदळ करपाची मुख्यमंत्र्यांची तयारी। महामंडळ म्हणटा लेखी उतर शक्य ना। कुळ कायद्यातले सनसेट कलम अर्ज करपा पुरते केशीक कालमर्यादा घाल्ली ना। मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट। विरोधकांनी विधानसभेत तोंड कित्याक उगडले ना, पार्सेकाराचो प्रश्न। स्टॅम्प ड्युटी इतलेच पैसे भरून मायनिंग लीज कोत्रात रजिस्टर करचो। सरकाराची अधिसुचोवणी। मिनेर बेजारले। खण खात्यान केलो आनीक 4 नव्या लिजांचो कोत्रात। संजीवनीक कर्नाटकातल्या उसाचो मार्ग मेकळो। उसकाराक टनाक 2810 रुपया। गोय सरकाराक कर्नाटकातल्या उसकारांची मागणी मान्य। आणि पणजे पोटवेंचणुकेत काँग्रेस उमेदवारीक लॉबिंग सुरू। सुरेंद्र फुर्ताद, आर्थर सिक्वेर, एजिल्डा सापेको तिगाचो उमेदवारीचेर दावो। काँग्रेस हावजात भरले अर्ज। खबरो विस्तारान। सरकाराक दिल्ली मुजत सोंपिल्ल्यान आज सांजे सेक्युरिटींची पणजे सभा जाता। गोय रिक्रुटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट कर्मचाऱ्यांचो प्रश्न सोडोवपाची तयारी सरकारान दाखयल्या। सरकार मनीसबळ महामंडळाच्या भरती नेम सदळ करतली म्हण मुख्यमंत्री पार्सेकारान सांगला। युनियनान कायदो सुवेवस्थेचो प्रश्न उबो करचो न्हय म्हणूनय तो उलयलो। ह्याच प्रश्नाचेर प्रुडंटान युनियन आनी आमदार प्रमोद सावंता बरोबर डिबेट घेतली। सरकार लेखी उतर दिवंक शकना पूण प्रश्न सोडोवंक तयार म्हण प्रमोद सावंत म्हणटा। आयचे सभेत आंदोलनाचेर निर्णय जातलो। गोय रिक्रुटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट कर्मचाऱ्यांचे युनियन 9 डिसेंबराक पणजे आझाद मैदानार सभा घेवपाची आसा। सेवेन कायम करचे म्हूण कर्मचारी मागतात। 7 दीस जाले हो मुद्दो गोंयभर गाजता। नोकरेक घेतना सरकार सोसायटीक प्राधान्य दितलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाचे जे रिक्रुटमेंट रूल्स आसात ते सुद्धा बदलपाची सूचना सरकारा कडल्यान तांकां गेली। जी 30 वर्सां एज लिमिट आसली दॅट वॉज रिलॅक्स बाय 10 more years आणि 8वी पास क्वॉलिफिकेशन जे आसले दॅट वॉज रिलॅक्स टू स्टँडर्ड 6th। हांव बेठीच कसली आश्वासनां दिवचो ना। जे जावं शकता सरकारा कडेन तेंच आमी सांगतात। गेलो म्हयनोभर हांव आसा। म्हाका म्हजे कडेन तांकां हाडपाचे जबाबदारी खरी म्हणजे त्या तथाकथीत नेत्याची आसली। पूण अशे लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम निर्माण करणाऱ्यो गोष्टी करच्यो न्हय। ह्या विशयाचेर प्रुडंटान खासा डिबेट घेतली। सेवेन कायम करपा विशीं सरकारान लेखी जाप दिवची म्हूण युनियन मागता पूण सरकार तशें लेखी दिवंक शकना। पूण सगळ्यांक जाहीर उतर दिवंक शकता। युनियनान सम फाटीं घेवचो म्हूण आमदार प्रमोद सावंत उलयला। प्रस्न सुटचो म्हूण दोनूय बाजूंनी तयारी दाखयल्या। गव्हर्नमेंट जो कितें आसा तेचे रिलॅक्सेशन दी तांकां आनी कितें करीत दॅट विल द एश्युरन्स खरोखर जोपर्यंत इट इज अनलेस एंड अंटील इट इज रिकॉर्डेड इन रायटिंग और रिड्यूस इन अ रायटिंग वी कॅनॉट कॉल इट। उरलेले 2 ॲडव्हर्टायजमेंट हे फुडल्या येता त्या 7-8 म्हयन्या भितर येतले। तांकां भरती करून घेवपाचे आसा। परतूय म्हजी तयारी आहा थंय वचून सांगपाची तेंच्यांनी स्ट्रायक रिजॉल्व करचो। बरें की हांव थंय वचून सांगता तेंच्यांनी स्ट्रायक निभोवचो। हाजेर तयारी आसत जाल्यार विशय आताच सांगता की त्यांच्यानी म्हाका लेखी दिवचे ना। दोतोरांत येवपाची सुद्धा गरज ना। आमीच वचून कॉल ऑफ टेलिफोनिकली आमी तो कॉल ऑफ करता। ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकार। स्टॅम्प ड्युटी इतलेच पैसे भरून मायनिंग लीज कोत्रात रजिस्टर करपाची अधिसुचोवणी खण खात्यान काढल्या। हाजेर मिनेर सामके बेजारल्यात। लीजा रिन्यू करपाक सरकारान पयलींच भरपूर स्टॅम्प ड्युटी घेतल्या आणि आता तितलीच फी लीज रजिस्टर करपा खातीर भरपाक लायिल्ल्यान प्रामाणीक मनीस ह्या धंद्यांत पडचो ना म्हण मिनेर म्हणटात। इतल्या मजगती खण खात्यान सोमारा आनीक 4 नव्या लिजांचो कोत्रात केलो। मायनिंग लिजा सब रजिस्ट्रार ऑफिसान रजिस्टर करपाचो आदेश गोंय सरकारान सोमारा काडलो। हो कॉन्ट्राक्ट रजिस्टर करपा खातीर स्टॅम्प ड्युटी इतलीच फी भरची पडटली। त्या खातीर मिनेर सामके बेजार जाल्यात। आता आमकां कळोन येता की सरकारान आनी एक नोटिफिकेशन काडलां की जे कोणे लीज डीटी सायन केल्या पळय ते लीज डीट तांकां रजिस्टर करचे पडटले सब रजिस्ट्रार कडेन
आनी ताजी रजिस्ट्रेशन चार्ज तांच्यांनी केला इक्वल टू स्टॅम्प ड्युटी. आतां म्हणजे ऑलरेडी स्टॅम्प ड्युटी खूबच लायिल्ली, आतां ताजे वयर हें रजिस्ट्रेशन चार्ज लायला आनी ताजे फुडें आनी कितें चार्ज लायतले तें कांयच खबर ना. आनी तें एक सिद्ध करूंक जाय सरकारान की बाबा अमकी तुमची लायबिलिटी, अमकें तुमी फारीक केल्यार तुमकां लीज चलोवंक मेळटलें, नाजाल्यार लोक जे बिझनस सिरियस बिझनसमॅन आसा ते येवचे ना, अशे फालतूर लोक येतले. इतले मजगतीं खण खात्यान आनीक 4 लिजां खातीर कॉन्ट्राक्ट केला. तातूंत फॉमेंतोच्यो 2, गीताबाला पर्वळेकाराची 1 आनी सेजागोवाची 1 लीज आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. कुळ कायद्यात सनसेट कलम कुळाक अर्ज करपा खातीर घाला. हे कलम केशीच्या निकालाची मर्यादा थारायना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान स्पश्ट केला. गरज पडल्यार अर्ज करपाची मर्यादा वाडोवं येता अशें तो उलयला. कुळ कायदो दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत मांडिल्ले तेन्ना काँग्रेस, मगो आनी अपक्ष आमदार आशिल्ले. दुरुस्तीक विरोध आशिल्लो जाल्यार तेन्ना चर्चा कित्याक मागली ना काय म्हण पार्सेकारान आर्ग्युमेंट घालो. जे अमेंडमेंट केल्यात ते एकमतान केल्यात. विधानसभेतल्या 40 आमदारांनी एकमत करून केल्ले आसात. सनसेट क्लॉज हे एप्लिकेशन दिवपा खातीर आसा, केस सोंपोवपा खातीर न्हय. आनी सनसेट क्लॉज आमी घाला, त्यामुळे सनसेट क्लॉजाक लागीं पावता पावता जर लक्षांत आयले की अजून तेची एक्सटेंशन करूंक जाय जाल्यार हे सरकार जे पीपल सेन्सिटीव आसा तेका सनसेट क्लॉज वाडोवपाकय कांयच अडचण येयत अशी म्हाका दिसना. घेवया एक विराम.